प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आनी आयचें वर्तमान जावन आसा जुवाचो 14वा विस्वोर वोड 27 ते 31 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 14 वर्सेस 27 to 31। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। शांती तुमकां दवर, म्हजी शांती तुमकां दी। संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना। तुमचे काळीज उचांबूळ जावंक दिवं नाका, तोगली भिरांत सोडात। हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी, अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयक। तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापाशी वेतां, तो स्मरीत जातो आसले। कित्याक बाप म्हजे वन व्हड, हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी भावार धरचे काय? आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना। ह्या संवसाराचो अधिकारी, म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान म्हाका दिल्या ती संवसार उठात तर नशिल्ली उचूया। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें वर्तमान जें आमी आतांच वाचलां ताजेर आमी बारीक नियाळ करीत जाल्यार 31 वडीन जेजूक म्हणटा, हांव बापाचो मोग करता म्हूण आनी बापान म्हाका दिल्या ती आज्ञा हांव सारकी पाळटा म्हूण संवसाराक कळोन येवंक जाय। परतून वाचता, जेजू म्हणटा 31 वडीन, हांव बापाचो मोग करता म्हूण आनी बापान म्हाका दिल्या ती आज्ञा हांव सारकी पाळटा म्हूण संवसाराक कळोन येवंक जाय। बाबणीनो, जेजू जावन आसा देवाचो पूत, तो देव जावन आसा। बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो एक देव, 3 जण एक देव। आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयल्लो 2000 वर्सां पयलीं, तो एक मनीस जावन येयल्लो, देव मनीस जावन ह्या संवसारान येता। बाबणीनो, देवान हो संवसार रचला, पूण आतां हो देव आमच्या मोगाक लागोन आमची सरवण करूंक, आमकां एमकोणांतली निवारूंक तो आतां मनीस जावन येता आनी आमचे पासत खुर्सार मोडटा। आनी जेन्ना तो ह्या संवसारान येयल्लो, तो कितें सांगता? तो म्हणटा तो बापाचो मोग करता म्हणून तो बापाची आज्ञा सांबाळटा। आनी ही खबर आख्ख्या संवसाराक कळचे खातीर तो तांकां सांगता, हांव फकत म्हज्या बापाची खोशी करता, बापान म्हाका जी आज्ञा दिल्या ती हांव पाळटां। आनी भावभयणीनो, जेजू खुर्सार पर्यंत बापाची आज्ञा हो बापान जें ताका कळोवन दिल्लें करपाक आमच्या मनशाकुळाची सरवणे पासत तें जेजून केलें। आनी भावभयणीनो, आयज जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, आमी आतां एक नवी रचना जाता, आमी देवाची भुरगीं जाता, सगळें जें जेजून केलां तें आमचे पासत आमकां फावो जाता। म्हणून जेजू जेन्ना म्हणटा हांव बापाचो मोग करता आनी बापान म्हाका दिल्या ती आज्ञा हांव सारकी पाळटां, तर आयज जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, आमी आतां देवाची भुरगीं जाल्यार जेजूचेर बावर धरून आमी आयज कितें करपाचें? आमकां भाव भयणीनो, देवाची खोशी म्हणजे जेजून ज्या भाशेन बापाची खोशी केली तेच भाशेन आमी आमच्या सगळींच्या बापाची खोशी करपाक एकदम गरजेचें। आमचें तारण खरेपणी जालां जाल्यार, आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा जाल्यार, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरला, आतां आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा जाल्यार आमकां गरज जेजूचेर, ताच्या उतराचेर आमी बावर दवरूंक। आनी जितली आमी देवाच्या उतराचेर आमी बावर दवरता, तें उतर आमी नियाळ, तें आयकून आमी नियाळ करता, तें उतर आमी पाळटा। आतां भाव भयणीनो, आमी जेजूक दाखयता की खरेपणी आमी ताजो मोग करता म्हणून। ह्याच 14वा विस्वोर वोड 23 जेजू म्हणटा, जी कोण म्हजो मोग करतात ती म्हजी आज्ञा सांबाळटात, ती म्हजें उतर सांबाळटात, ती म्हजें उतर करतात। तर आयज भाव भयणीनो,
आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, पूण आमी खरेपणी ते उतर जे पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, जे जेजूचें उतर पवित्र आत्म्यान बरोवन आमकां दवरलां, तें उतर आमी आयकना जाल्यार, आयकलें एका कानान दुसऱ्या कानान सोडलें आनी आमी कसलेच त्या उतराचेर आमी नियाळ करून तें उतर आमी पाडूंक ना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. जाकोबाचो 1:20-22 म्हणटा, जी कोण देवाचें उतर आयकतात तें उतर सांबाळिनात, तें उतर करिनात, ती तांकांच फटयतात, आपणाकूच फटयता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा हांव सर्गीच्या बापाची खोशी केली, हांवें ती म्हज्या सर्गीच्या बापाची आज्ञा पाळली, आयज आमकां एकदम गरजेचें तें उतर जें आमी आयकता, तें दिसपट्टें देवाचें उतर जें आमी आयकता, तें उतराचेर आमी नियाळ करूंक, तें उतर आमी आमच्या काळजांत सांबाळूंक, तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक आनी खरेपणी आमी जेजूक आमच्या सर्गीच्या बापाक आनी पवित्र आत्म्यान दाखोवंक की खरेपणी आमी देवाचो मोग करता म्हणून. म्हणून जितली आमी ह्या संवसारांत जेजूचे पाटलावदार जाल्या, जितले आमी तेजे उतरान रिगून रावता, ताजें उतर आमच्या काळजांत रिगून रावता. आतां जेजू आमचो जेजू जाता ती दाखयना, आमी फाटें जाता, आतां आमी ती फळां दिवपाक पावता. कसलीं फळां भाव भयणीनो? बरीं फळां, जी फळां वरवीं आमच्या दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरपाक आमंत्रण दिवंक जाता, आमच्यान ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आनी भाव भयणीनो, जितले आमी देवाचें उतर पाळटा, तें उतर आमी कोत्ता, आतां भाव भयणीनो आमी फळां दिवंक पावता, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक पावता. आनी आतां आमचें तारण जालां म्हणून आमच्यान दुसऱ्यांचें तारण जावपाक तांगा उतर परगट करूंक आमच्यान फुडें सरोंक जाता पवित्र आत्म्याच्या आदारान. तर आयज खेरीत भाशेन आमी फकत तें उतर आयकलें न्हय, पूण आमी तें उतर पाळूंक, तें उतर करूंक, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक आनी देवाचें राज फुडें सरपाक वावरूंक, हेंच आमी करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.